ते सेक्शनल आणि चिल्ड्रन एकले तो मायनर आसा, जो विक्टीम आसा तो मायनर. तो कितल्यान सर शिका भुरगो 12 का 11? सरस्वत कॉलेजीन. सरस्वत कितले स्टँडर्ड? 11? तो फर्स्ट इयर. फर्स्ट इयर कॉलेज सेक्शन. सर फर्स्ट इयर जाल्यार तो 17 वर्साचो लागतलो, 18 म्हणजे मेजर आसूं शकता. सकाळी इन्सिडंट दारगळी जाल्लो आसा, तेतून एक आमचो भुरगो ऋषभ शेट्टी तेजेर एसिड अटॅक जाल्लो आसा सकाळी. तो स्कुलाक वयतालो आसलो, सरस्वत कॉलेजीक वयपाक बस स्टँडार दारगळी रावलो तेन्ना अचानक एकटो एक्टिवा स्कुटरीचेर येयलो आनी तेजेर एसिड उडयलें तेज्या तोंडार आनी तेजेर पळोवन गेलो. अकॉर्डिंगली मागीर तेका तेन्नाच लोकांक थंय कळ्ळें तेन्ना तेज्या बापायक कॉल करून कोणें तरी सांगलें. तेका इमिजिएटली GMCन गेलो. तेन्ना मागीर तेज्या बापायन आमकां इन्फॉर्म केलें ऑन द वे आसतना आनी आमी तेज्या बापाय तो पेशंट आसलो तेन्ना फीट नासलो तो. मागीर तेज्या बापायन कंप्लेंट दिली आनी सांगलें की तेजेर एक निलेश देसाय म्हणून आसा तेणी अटॅक केलो. तेज्या चल्यान तेका सांगलेलें, तेका जेन्ना शिफ्ट करता तेन्ना चल्यान आपल्या बापायक सांगलें की तेजेर निलेश देसायानी अटॅक केलो. तो रावपी कळणे दोडा मार. ऑफेन्स रजिस्टर केलो आनी आमी आमची टीम फॉर्म केली आनी एक्यूज ट्रेस करपाक हे केली आनी सक्सेसफुली आमच्या टीमीन तेका ट्रेस केलो खरसवाडा IDC आनी तुमीच केले की म्हाका ना आमीच असले. आमी आमकां मांद्रे पुलीस स्टेशनांनी असिस्ट केले. म्हापसा पुलीसय असले असिस्ट करपाक आमचे इन्व्हेस्टिगेशनाक. कारण कितें? जो विक्टीम जो आसा तेणी ते डिस्क्लोज तेजें नांव केलें. कारण इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. पण आता खुबशा हेतून सोशल माध्यमांचेर लव प्रकरण पण आमी ते सगळ्या एंगलान इन्व्हेस्टिगेशन करता. पण ह्या टायमार आता सांगपाक ताणी कितें सांगलें, एक्युजान कितें सांगलें? आमचें इंटरव्युशन चालू आसा. ओके. एक्युजाच्या चलयेचे हे जाल्ले मृत्यू जाल्लो हाली मेल्या चली कनेक्शन ह्या विशया खातीर चालू आसा. आमचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. आमी सगळ्या एंगलान पळयता. आमदारान आता इन्फॉर्मेशन दिलें बरें फुल डिटेल सांगता आमदार न्हू, तेतून कितें तर मागीर ना तेजेर हांव कांय